Nella liturgia di oggi si narra l'episodio della tempesta sedata da Gesù. Gesù, pregato dai discepoli, calma il vento e le onde e pone loro una domanda che riguarda anche a noi. Perché avete paura? Non avete ancora fede? I discepoli si erano fatti catturare dalla paura perché erano rimasti a fissare le onde più che a guardare Gesù. E la paura ci porta a guardare le difficoltà, i problemi brutti e non guardare il Signore che tante volte dorme. Anche per noi è così. Quante volte restiamo a fissare i problemi anziché andare dal Signore e gettare in Lui i nostri affanni. Quante volte lasciamo il Signore in un angolo, in fondo alla barca della vita, per svegliarlo solo nel momento del bisogno. Chiediamo oggi la grazia di una fede che non si stanca di cercare il Signore, di bussare la porta al suo cuore. La Vergine Maria, che nella sua vita non ha mai smesso di confidare in Dio, ridesti in noi il bisogno vitale di affidarci a Lui ogni giorno.
오롬박타운 두예타예타이 우동지바 대련예타이 불경 두자 베투게타이 দর্শন তুঝে দিবুকেতাই তুই এথাই তু সদা সেতাই এথাই তুই এথাই তু সদা সেতাই Ovit soptan tu yetai Samskarani vingu ketai Puri roktan pusu ketai Nirontori ravu ketai Tu yetai Soda setai etai tu etai tu soda setai etai Parvya rupan tu udun etai Satgundini Bati tietai iksurang sangatu tietai kontololia kusuk tietai tu sodan tietai tietai tu sodan setai etai tu sodan setai etai tu sodan setai Tu sodan setai ओपडे तो आयलो आमचो देव आमचो सोमी आमचो धनी बाप पुत्र पवित्र आत्मो सदांच आमचे मदें येता हो पळय तो आयलो भोव पवित्र संस्कारान ह्या वेळार तुजो देव तुजे मुखार आसा भोव पवित्र संस्कारान ह्या वेळार तुजो देव तुका भेटूंक रावला भोव पवित्र संस्कारान ह्या वेळार तुजो देव तुका आशीर्वाद दिवंक सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या बळान आनी सगळे सोबतीन सगळ्या भावार्थान आनी बरवशान सगळ्या मोगान ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आसतल्या खऱ्या जिव्या जेजूक आमचो नमस्कार आमचे वंदन आनी स्तुती फावो आमची भोजवण ताका फावो He alone deserves our worship, our adoration. Here we are at His feet. सगळीं आमी आमची मान भागावन आमच्या देवाक आमच्या धन्याक आमच्या सोडवंडाराक
नमस्कार आणि परनिपाट करूया. Let us bow our head in adoration to our Lord Jesus Christ. Cooperate with God. देवाक सहकारी जाव. हो तुजो देव तुजे मुखार आसा, कित्याक तुजी पासत ताची खेरीत येवजण आसा. He has a special plan for you, and that is why you are at His feet. If you want and if you wish that the plan God has for you be fulfilled, cooperate with Him. तुजे पासत ताची खेरीत येवजण, ही येवजण साकार तुका जाल्ली जाय. ही देवीक येवजण तुजे सोबीन खरी तुका जाल्ली जाय जाल्यार ताका सहकार दी, सहकारी जाव. बी कॉपरेटिव्ह. होच विशय आयज घेवन ही आमची भजवण करता आसतना आमच्यो सगल्यो मांडण्यो, आमचे सगळे प्लॅन्स ताच्या मुखार दवरुया. All that we have in mind, all that we have planned for ourselves, bring it to His feet. जे परिस्थितीन आमी आसा, हे परिस्थितीचेर जैत व्हरूंक आमच्या खासगी जिविता पासत, आमच्या घराब्या पासत, आमच्या घरा पासत, आमच्या वावरा पासत जायत्यो मांडण्यो आमी काडलेल्यो आसा. We have lot of plans. Bring them to His feet. बो पवित्र साक्रामेंतान आसलो जेसू सगल्यो येवजण्यो सारक्यो करतलो. ज्यो चुकीच्यो आसात तांकां वाट दाखयतलो. ज्यो अवघडायेक सांपडल्यात त्यो सरळ वाटेन वतलो. आनी जरी तर तूं ताका सहकार दिवशी, तुजे पासत ताणें केल्ली खेरीत येवजण तो साकार करतलो. Yes, bring your plans to His feet. If there are wrong plans, He will rectify them. Bring your plans to His feet. If there are hurdles on fulfilling your plans, He will clear them. And if you are ready to surrender, if you are ready to cooperate, the beautiful plan that He has for you and your family will be fulfilled. सगळे तरेचे तुझे प्लॅन ताच्या पांयाशी दवर. Jivitan bidorso, jivit moche boriso, egoni dimun jivilo, jivit moche boriso, egoni सांडलोल्या तुवें सोडयली, पडलोल्या तुवें नुकोल्ली, मोडलोल्या तुवें जोडली, मोची खोडूसाण काडून उडयली.
सांडलोल्यांक तुवें सोडली, पडलोल्यांक तुवें नुगोरली, मोडलोल्यांक तुवें जोडली, बोजी कोडूसान काडून उडयली. मोगाळ तूं सोमी म्हजो, जिवितांत भितर सरलो, जिवीत म्हजें बरी चलून भिकोणी दिवून जीव दिलो. जिवीत म्हजें बरी चलून भिकोणी दिवून जीव दिलो. जिवीत म्हजे बरी चलून भिकोवणी दिवन नवो जीव तूं म्हाका दिवंक ह्या वेळार भोव पवित्र संस्कारान आजीर जालाय दुनिया. I believe, Lord, that you are truly present in the most holy, blessed sacrament right now. And I can see, I can feel the living Lord with me. खरो जीवो देव, पुनर्जीवन जेसू ह्या वेळार ह्या भोव पवित्र संस्कारान हांव पळयतां आनी भोगतां. Come to me, Jesus. Come to me with your spirit. I am ready to cooperate. तुका सहकार दिवंक हांव तयार आसां. खेरीत भाशेन हें जिवीत घेवंक तयार जाताना दुनिया भाग्योन जुआंव बावतिस्त फाल्यांच्या दिसाक ताच्या जल्माची परब आमी मनयतना ह्या भाग्योंताक घेवन तुज्या सांगाताक आमी वेळ सारता. खरो सहकारी सोडवणेच्या वावरान जुआंव बावतिस्त जल्मान तशेंच मरणान खरो सहकारी देवाचे येवजणेन खरो सहकारी जुआंव बावतिस्त. One who really cooperated with God in the salvific plan, in bringing out the salvific plan to the humans. He cooperated. जिवीत मरण जिवितान तसोच मरणान in life and in death he cooperated with God. And here we are. ओ पळे हांव आसां जेसू तुजें जिवीत घेवंक तुजी पेकोवणी घेवंक तुवें म्हजे पासत मांडून हाडलेली येवजण खरी करूंक. इल्लोसो वेळ ओगीच रावून ह्या नियाळान आमी भितर सरता आसतना तुजें मन तुजें काळीज जेजू उभार. लिफ्ट अप योर मायंड एंड योर हार्ट, योर थॉट्स एंड योर डिझायर्स to Jesus in the most blessed sacrament. तुझे काळीज मन उबार जेजू ताका सहकार दिवचो आमचो नियाळ करता आसतना तुकाच ताच्या हातान घाल. Surrender to him and he will make everything all right. Trust in him. Be with him. He is with you. Feel him at this moment. भोग जेजूक.
You are my refuge. You are my fortress. You are my friend in need. You are my God. I will worship you with all of my love. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I am. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. Here I am, Lord. Here I बड़े हाव आसा. am, oh तुझ्या पायाशी हांव आयला. बड़े हाव येता. तुझी खुशी करूंक हांव येता. बड़े हाव आसा. तुझे तुझे कान दिवंक हांव आसा. बड़े हाव आसा. म्हजी खुशी करूंक न्हय, पण तुझी खुशी करूंक. बड़े हाव आसा. म्हाका जाय तें मागूंक न्हय, पूण तूं दिला तें घेवंक. बड़े हाव आसा. तुजो जावंक सोदता. I want to be yours, Lord, in my mind and in my heart, in my thoughts and in my desires. I want to be yours, Lord. हो बड़े हाव येता दुनिया. You are my Lord and my God. You are my Savior. You are the one who plans everything for me. Here I am, Lord. To do your will, O Lord. To obey your word, Lord. To walk in your ways, Lord. Here I am. बहुत बड़े हाव येता. खुशी खुशी करूंक हाव येता. बहुत बड़े हाव येता. तुझो आशीर्वाद घेवंक हाव येता. Here I am, Lord. Accept me, Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. Here I am. Yes, Lord. Yes, Lord. Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus.
Romans chapter 12, verse 1 to 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. What do Saint Paul's words really mean? What does offering ourselves as a sacrifice actually mean? The aim of sacrifice is to get closer to God. It is an invitation to live in strong communion with Him. For that, it is necessary to completely renew our way of seeing and thinking about reality. It means considering our life and our world from up above through the merciful eyes of God. But how do we get mercy from God? The first way is by offering ourselves. To the extent that our life is a gift from God, we should consider all that is good in our existence, our soul, our body, our talents. Offering ourselves is done by giving thanks and praise for the gifts we have received. A pure desire to serve God and our fellow men. To put our lives at God's disposal to construct His kingdom. The second way is by offering up our sins. The following story is from the life of Saint Jerome. God asked, "What do you have for me today, Jerome?" And Jerome answered, "Lord, I give you my prayer." And God said, "Good, and what else?" Jerome told God about his self-discipline, his love for those who come to visit him, his vigils. And God asked him, "Anything else?" And Jerome answered, "I don't know what else I can give you." The Lord then said to him, "There is something you still haven't given me, your sins." The third way is by offering up our suffering. Suffering
the great difficulties of our lives, as well as the day-to-day things that irritate us. Offering up these moments of suffering is to place them into the endless compassion of Christ, so they become part of the treasure of compassion that humans need to live in love, to receive and spread salvation. Let us take a few moments and say the prayer that Mother Teresa prayed. Help us, O beneficent Father, to accept everything you give us and to give everything you ask of us with a big smile. Amen. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Matthew chapter 5 verse 16. Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. तेच पोरी तुमच्यो बऱ्यो कन्यो पळोवन स्वर्गार आसता तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार परजळून दी. ओय मोगालाची ह्या संवसारांत जायतो लोक उदासी आसा. Many people are sad, in depression. वेगवेगळे कारण. भोव करून ह्या महामारीन आपली लागचिली गोडची भाव भयण आवय बापूय वो भुरगीं सोंपून गेले म्हूण. They prayed a lot. जायते मागले, काळजांतान मागले, विश्वासान आनी भावातान मागले, पूण तांची घरची साल्वार जावंक ना. आनी ह्या
ह्या टायमार एट दिस टायम तांचो भावार्थ घोडे हारला. तांकां दिसता तुवें तांचे मागणें आयकूंक ना. Many have failed to understand your plan, Jesus. बो करून तोन्नाटी जाणे आपल्या आवयक व बापायक ह्या महामारीन तांचो आवय व बापूय सोंपला ती म्हणटा why only my father, why only my mother. The test score 6 of 22, 9 of 22 was nothing. Those whose score was 22 of 25 are still alive and doing well. Why my father? Why my mother? आमी इश्ट कशे, सोयरी कशी, ओगोडी फामिलीची ह्या आमच्या भाव भयणीक आदार दिवंक जाय. Many need counseling. Many need a listening ear. जायते जाणांक जाणवाही जाय. कितें करतलो, कशें करतलो, कितें करपाचें हें तांकां ह्या घोडेक समजना. At this time they don't understand what to do, how to do. Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. होच तो वोगोत. This is the time that our light should shine before others. दुसऱ्या मुखार आमचो उजवाड पडचळूंक होच तो वेळ. बुजवण दिवंक तांचे मोतींतले काळजांतलें कितें आसा तें आयकूंक, टू कावन्सील. And if we fail to do, what kind of friend I am, what kind of relative I am, what kind of family member I am. मोगाला जेसू सोंपें न्हय कोणाकूय बुजवण दिवंक. सोंपें न्हय कितें बरें कितें करचें तें सांगूंक. आनी हाकाच लागून आयज तुज्या पांयां सुशी हांव आसतना तुजो आदार मागता. दुसऱ्याक आदार करूंक, दुसऱ्यांक बुजवण दिवंक, म्हजो उजवाड दुसऱ्या खातीर फांकुवंक तुजो आदार म्हाका जाय. तुजो उजवाड म्हजेर पडून दी. आनी हेच परी म्हजो उजवाड फांकूंक म्हाका आदार जातलो. All to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all.
surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Luke chapter 1 verse 38. I am the Lord's servant. हांव सोम्याचो चाकर. हांव म्हज्या देवाचो चाकर. आनी अशें सांजो बाप्तिस्ट सोम्या जेजुसी अशें उलयलो, म्हाका तुज्या पांयाची वादी सोडोवंक लेगून फावो न्हय. एक चाकर कसो जॉन बाप्तिस्ट सोम्या जेजूस ताई रावलो. जॉन बाप्तिस्ता भाशेन आमी मनशां जियेतात काय? आमी क्रिस्तांवां जियेतात काय? I am the Lord's servant. ही वोड पवित्र पुस्तकांत आमकां मेवता. आनी आमी जायते फावटी मिसाक जावं, रितीराक जावं, अडोरेशनाक जावं, वा कसल्याय मागण्याक जावं आमी देवाक सांगता, हांव तुजो चाकर. येस आय एम लॉर्ड, आय एम युअर सर्वंट. पूण खरेंच काय आमी चाकर कशी जियेता? सगळ्यांच्या आमच्या मनांत हो एकूच विचार, देवाचो सोम्याचो चाकर कसो जावचो? तर जेजू मनशा रुपान, जनावरां रुपान, सृष्टी रुपान आमची सुरशी येता. तेन्ना आमी दुसऱ्याची सेवा करूंक फावो. आमी सेवा केल्या काय? आमी चाकर जाल्यात काय? तर जितले पावटी आमी दुसऱ्यांची सेवा करूंक फाटी सरल्या, ते घडये खातीर आयज वखसणे मागुया. आमची चूक मानून घेवया, कित्याक आमी म्हणटा खरें आमी चाकर म्हूण,
पूण आमी चाकोर कशी वागना, आमी चाकोर कशी जियेना. आयज आमकांच आमच्या दोनयाक, आमच्या सोम्याक भोंवून दिवया. चाकोर जावया जसो जावं बाप्तिस्त जालो. आमचें व्हडपण कुशीन दवरून खालती जिवीत आमी जिवया. एकामेका सवें सृश्टी सवें माये मोगान आस्ते तोंडान आमी जिवया. एकामेकाचो सांबाळ करूंक आमकां शिकोय म्हूण दोनया देवा लागीं मागुया. आमकां आदार आनी बळ मागुया. आनी चाकोर कशें आमकांच दोनयाक मोपया. ओत्म्या मोच्या काळजांता देवाचे उपकार आठवून. ओत्म्या मोच्या काळजांता देवाचे उपकार आठवून. तुजो सहकारी हांव. तुज्या उतरा प्रमाणे जेजू हांव चलूंक सोदतां. तुजें उतर म्हज्या काळजांत घेवन जुआंव बावतिस्ताच्या जल्माची परब करूंक तयार जाता आसतना, ताचो जल्म आमी समरमता आसतना, ताच्या जल्माक लागू जातलें सगळें आमच्या काळजांत तुज्या उतरा वरवीं तूं खंचय. आनी जे भाशेन जुआंव बावतिस्त तुजो सहकारी जालो, ते भाशेन आमच्या चालत्या जिवितान, दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आयज जी आमची परिस्थिती आसा ते परिस्थितीन, जावं आमच्या खुशालकायेन, जावं आमच्या दुखान, जावं आमच्या चिंतनांनी, जावं आमच्या आवंड्यांनी तुजें सहकारी जावंक तुजें उतर दुनिया ह्या वेळार आमच्या कानार सादय. Our God, and the God of our fathers, raise up this child to his father and mother, and let his name be called in Israel Zacharias, the son of Zacharias. Not so. Not so. But he shall be called John. There is none of thy kindred that is called by this name.
his name is John. Blessed be the Lord God of Israel, for he hath visited and redeemed his people, and hath raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David, as he spake by the mouth of his holy prophets, which have been since the world began, that we should be saved from our enemies and from the hand of all that hate us, to perform the mercy promised to our fathers, and to remember his holy covenant, the oath which he sware to our father Abraham, that he would grant unto us that we, being delivered out of the hand of our enemies, might serve him without fear, in holiness and righteousness before him all the days of our life. And thou, child, shalt be called the prophet of the highest, for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways, to give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins, through the tender mercy of our God, whereby the day spring from on high hath visited us, to give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. देवाचो सहकारी जाव. देवान कांय बऱ्या आदल्या खोरारान मनशाक रुचलो, आदावांक रुचलो, व्हडे उमेदीन देवान ताका रुचलो. ह्या संवसारांत आपलो सहकारी जातलो, आपल्या हे सोडवणींत तो भाग घेतलो, आपणाक एक बागेली मेळटलो, ह्या भरवशान देवान मनशाक रचलो. संवसारांत चडात आनी वाडात हो देवाचो आवंडो आसलो. आदावान सहकारी जावचे बदलेक देवाचेर विरोध केलो, गौरवान भरलो, पातकान पडलो आनी देवाच्यो मांडण्यो सगल्यो फिस्कटून उडयल्यो. देवान अब्राहमाक विचून काडलो. अब्राहमान देवान सांगलेल्यो वस्तू आपल्या जिवितान बरे तरेन भावार्थान पाळल्यो. देवाचो सहकारी तो जालो. देवाच्या उतराक ताणें पाळो दिलो. हाका लागून देवान ताका किरीत भाशेन भावार्थाचो बापूय, स्वर्गार आसत्या मोडबार सगलीं नोखेत्रां आनी दर्यार आसलेले रेवे इतली पोरसां ताची केली. भावार्थान अब्राहमान देवाक आपलो तेंको दिलो, खालती रावलो. देवान आशिर्वादान भरलो. देवान मोसेसाक विचून काडलो. गुलामांत आसलेले आपले पोरचेक सोडूंक सहकारी जावंक ताका मागले. मोसेस सुरवातेक भियेलो, घाबरलो. हें कशें जावंक शकता? पूण देवाचो ताळो आयकून मोसेसान आपले पोरचे गुलामपणांतली निवारली. पूण देवाच्या मांडणे परमोणे भासायलेल्या देसान मोसेसाक देवान भितूर सुरूंक दिवंक ना. पोरजेक जेन्ना देवाचेर कोलपोली
देवाचेर अविस्वाशी जाली. देवान मोसेसा कडेन आपलें दूख किरीत भाशेन परगोटलें. तरी पूण देवान आपले पोरचेक विस्वाशी रावन तांचो सहकारी जालो. देवान एक पातकान जियेतले पोरचेक संवसारी मनांत आपल्याक विसरलोले, आपल्याक वायट करतले, आपल्याक नाकारतले पोरचेक प्रवाद्या वरवीं, जायत्या बाकणारा वरवीं ताणें तांकां परतून हाडूंक येवजिलें. वर्सां आपल्या वाद्याची जाली. आपल्या जिवितान आपल्याक जाय तें करूंक लागली. शेकी देवान बागेवन जुआंव बातिस्ताक पाठयलो. तुमचे मार्ग नीट करात, तुमच्यो वाटो बदलात, तुमचें जिवीत बदलात, कित्याक सोमी येवचो आसा. ओरोण्यांत जुआंव बातिस्तान परगोटलें. काय बरें आयचें गायोन जाकारियासाचें. काय बरें म्हणटा, ब्लेस्ड बी द लॉर्ड द गॉड ऑफ इस्रायल. He has come to visit his people and redeem them. He has saved us from the clutches. He has given us a mighty Savior, born of the house of David, born of the house of Israel. काय बरी उतरां. देवाची तुस्त जुआंव बातिस्तान आपल्या जिवितान केली. आनी हाका लागून सगल्या मनशां मदें सुभागी म्हूण जेसून ताका परगोटलो. देवाचो सहकारी जुआंव बातिस्त जालो. जेसू देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयलो. आपल्या शिसांक ताणें विचून काडले. आपल्याक सहकारी जाय हो देवाचो वावर, देवाचें राज परगटूंक हे सहकारी विचून काडटना पाटलावदार कशे तांकां पाठयले. हे धर्मदूत जेजूचे शिकवणेक धीड रावले. आपल्या जिवितान जायते जाणांनी रोख साक्षी कशे मेले. जायते जाण प्रवचन करतना किकोंत दुसऱ्यांनी भायर आयले, दुसऱ्यांनी तांकां किकोंत केले, दुसऱ्यांनी तांकां चोबे माजार आनी जायती पिडापीड दिवन बोणकोणीन घाले. कितल्यांक जनावरांक खावयले, कितल्यांक रोख साक्षी कशे मेले, कितले पिडापीड दिवन आपले जिवीत ते जेजू खातीर मेले. हांकां सगल्यांक स्वर्ग जेजून भासायलो आनी स्वर्ग तांकां फावो जालो. आज तुका आनी म्हाका देव सहकारी जावंक आपयता आनी बागेवन जुआंव बातिस्त आमच्या दोळ्या मुखार नमुणो कसो धरता. ल्हान उतरांचो मनीस न्हय तो, पूण देवाचे येण्याचें प्रवचन ताणें किरीत भाशेन बोबाड मारून जिवीत बदलून नवसरणी जावंक आनी सगळे आमी देवाचे येवजणेक सहकारी जावंक उलो मारलो. ह्या महामारीन देवाची आमकां किरीत भाशेन पिडा आयला अशी दिसता. पूण ही महामारी वरवीं, हे पिडे वरवीं देव आमचे सवें उलयता. मोशे गवाय तुमी जायात, कित्याक हांव संवसाराचो उजवाड. हांवें किरीत भाशेन तुमकां भासायलोलो तोच पवित्र आत्मो दिल्लो आसा. तुमकां हांवें हो पवित्र आत्म्याक भरून तुमचें जिवीत किरीत भाशेन फळादीक जावंक, तुमी जिवितान दुसऱ्यांक उत्तेजन दिवंक तुमकां हांवें पवित्र आत्म्याची शक्ती दिल्या. सगल्यांक आमकां बावतिस्मा वरवीं शक्ती मेळ्ळ्या. कितले फावटी देवाचे सहकारी आमी जाता हो विचार आमकां करुया.
जूय अत्याचार जाता, जूय पिडापीड आसा, जूय वायट आसा, थंय हांव कितें करतां? जूय लॉन्च दितात, जूय नाका आसलेले शाबासकी दितात, जूय आडगां करून दुसऱ्यांचे नागोवणेन फसोवन भाटां बेसां दोन दौलत पुसायतात, थंय हांव कसो उबो आसा? हांवूच एक एक पाटी ह्यो सगल्यो वस्तू करूंक सहकार दिता. म्हजें काम बेगीन जावंक, म्हज्यो वस्तू बरे भाशेन जावंक, कसलीच म्हजेर आडखळ येना जावंक हांवूच लॉन्च दिता. हांवूच नाका आसलेले फावोर मागतां, हांवूच नाका आसलेले आडगां करता, हांवूच नाका आसलेले देवाचे येवजणेचेर आड वचून वायट करूंक फुडें सरता. जेजूचो विचार, तूं म्हजो खरो सहभागेली आनी सहकारी जालाय काय? आज परतून एकदां देव आमकां उलो मारता. म्हज्या वावरांत, म्हज्या जिवितांत मिसोड जायात. म्हजो वावर करतना खरें तुमी गवाय म्हूण दुसऱ्यांक तुमी दाखोवड करात. तुमी सहकारी जाता आसतना तुमचेर पिडापीड येतली, मारामारी येतली, तुमचेर भायरायतले, तुमकां घराणें घालतले, तुमकां पयस दवरतले. असले वेळार संवसार सोंपोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां. भरवशाची उतरां आमकां. जेजू, तूं आमचो भरवंसो, तूं आमचो धीर, आमचो आलाशिरो. आमी केन्नाय केन्नाय असोक सायबा पडटा, आमी दुबावता, आमी किरीत भाशेन आमच्या जिवितान विसरता, आमच्या जिवितान आडसाय आमकां येता, सोडून दिवशें दिसता. आमच्या जिवितान दुसरो आमकां खाला उडयता तेन्ना शेडेमोडा येता. आमी सायबा जायते पावटी आमच्याच वेव्हारान तुका नाकारता. आमकां ह्या वेळार उत्तेजन दी. आमकां ह्या वेळार तुजे कुरपेन भर. पवित्र आत्म्याचे शक्तीन अदीक संवसारांत उजवाड जावं, तुजे सहकारी म्हूण आमी किरीत भाशेन आमच्या कुरण्यांनी, उतरांनी आनी हेर देखींनी आमी परगटूंक आमकां तुजो आदार दी. तुजो सहकारी हांव. I cooperate with you, Lord. João Bautista, तुजो सहकारी जालो सोडवणीच्या वावरान. त्या पासत ताच्या जल्मांत तुवें ताका पातका विणे सांबाळ्ळो. जरूय गर्भ संभवान मूड पातोक ताका लागली. आंकवार मारिया आपली मावशे भयणीक भेट करून गेली आनी जेजूक ताणें वळखलो आनी आपल्या आवयच्या कुसव्यान उडकी मारली. मूड पातकांतलो ताका निवारलो. आंज पडव्यानूय जशें परगट केलें जाकारियासाक की हो भुरगो पवित्र आत्म्यान आवयच्या कुसव्यान तावन पवित्र आत्म्यान भरतलो. मूड पातकांतलो तुवें ताका निवारलो. तुजी येवजण फुडें व्हरूंक तुजो सहकारी जावं. आमी तुजे सहकारी जावंक आमकां पातोक सकयल उडयता. आमी तुजे सहकारी जावंक आनी तुज्या सोडवणीच्या वावरांत भागेली जावंक
पातोक आमच्या जिवितान आडकोड जाता. Sin keeps us away from you, Lord. Sin becomes a burden. Sin becomes a hurdle for us to be your collaborators. ह्या वेळार तुजो आशीर्वाद आमी मागता. आमकां पातकांतली सोडय, आमकां वायटांतली सोडय, आमकां वायट चिंतनांतली मेकळी कर. आमचे खोटे आवंडे तूं पुसून काड. आमचे कुडीक तुजी पेकोवणी फावो कर. आमी आमचें जिवीत भश्टायलां, आमी आमचें मन काळीज भश्टायलां, आमी आमच्यो कुडी पातकांत भश्टायल्यात. तुझे सहकारी जावंक आमचेर एक आडकोड ते काडून उडय. आय वॉन्ट टू बी योर कोलॅबोरेटर लॉर्ड. हांव तुजो सहकारी जावंक सोदतां. सोडवणीच्या वावरांत हो संवसार आयज भोव करून एक गरजेक सांपडला. आमकां सोडवण जाय. वी नीड अ कम बॅक टू अस. We need our Savior to save us. सोडवणाराची वाट आमी पळोवन आसाव. आमकां सोडय सर्वेस्परा. कित्याक पातोक आमकां चिड्डिता, पातोक आमकां सोडिना. देंवचाराची पदवी आमकां वसोक्त करता. तुजे बरोबर सहकार दिवंकूय आमकां आडकोड जाल्ली आसा दुनिया. मन आसा पूण कूड असो. काळीज आवंडेता तुजे बरोबर सहकारी जावं, पूण कुडीची असोकताय. तुजो सहकारी म्हाका कर. म्हजे पातोक बोगोस, म्हजी असोकताय तुज्या हातान घे. ह्या वेळार दुनिया आमचेर सगल्यांचेर, हे भुजणीन वांटो घेतल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुजो आशिर्वाद आमी मागता. आमचे हात उक्ते करून निमीर रावून खालतिकायेन तुजे लागीं मागता. ह्या पातकांतली, ह्या वायटांतली आमकां सोडय. देंवचाराच्या चोपक्यांतली आमकां सोडय. पातकाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडय. पातकांतली मेकळी आमकां कर. जुआंव बावतिस्ताच्या जल्माचे समारंभणीन पातकांतली मेकळी जावन तुजे सहकारी जावन खोटें जिवीत सोडून दिवंक आमकां फावो कर. बो करून दुनिया फाल्यांच्या दिसाक ही समारंभणी करता आसतना आमी आमचें जिवीत, आमचें क्रिस्ती जिवीत, आमचें मनशाळें जिवीत भश्टायना जावं आमकां फावो कर. पातकांतली आमकां मेकळी दवर. वायटांतली आमकां मेकळी दवर. जिविताक आमी सहकार दिवंक आमकां फावो कर. जिवीत भश्टावंक आमकां दिवं नाका. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक तुज्या मोगान भर. खोट्यो आनी वांकड्यो चाली आमी पाळी ना जावं. जरूय महामारी आसा, पॅन्डेमीक आसा, कर्फ्यू आसा, तरी आमचे मदली दुनिया फाल्यां थोडी जाणां हे सगळे कुशीक दवरून तरूय सेलेब्रेट करूंक सोदतल्या. जिवीत भश्टावंक सोदतल्या. पातकांतली आमकां मेकळी दवर. खोट्या वंडावण्यांतली आमकां मेकळी दवर. खोट्या व्यसनांतली आमकां मेकळी दवर. ज्यो खोट्यो चाली रिती आमी आमच्या जिवितान आनी आमच्या समाजान घेतलेल्यो आसात त्यो काडून उडय. फाल्यांच्या दिसाक आमी जिवीत भश्टायना जावं सगळ्या क्रिस्तांवांक, गोंयकारांक भोव करून दुनिया तुजो आदार दी. वायटांतली आमकां निवार. आशिर्वादाचें जिवीत आमकां दी. ह्या वेळार दुनिया तुजो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जाल्या.
सगळींची तुजी मागणी, आमची मागणी तुजे मुखार दवरतात ती मानून घे. कोणाक भलायकी जाय, कोणागेर भुरगीं जावचीं आसा, कोण काजार जाल्लो आसा, कोण आपल्या वावरान कश्टवता, कोण आपल्या गोराब्याची परिस्थिती जी गरीबसाणीन बुडत आसा ती तुज्या मुखार दवरता. कोण जिवितान सांडलेलो आसा, कोणाच्या घरांत मरणां जाल्यां, ब्रेड विनर आसा तो घर सोडून गेला, अनाथ जाल्यात भुरगीं, विधवा जाल्यात अस्तुऱ्यो, पोतिणी विणे जाल्यात घोव, कोणाचे पूत कोणाच्यो धुवो ना जाल्यात. जायते जाणांची आवय बापूय दुनिया मरून गेल्यात. ह्या भुरग्यांक तुज्या गोपान घे, तुजो आसरो तांकां फावो कर. जीं कोण बरीं नात तांकां तुजो पेकोवणेचो हात लाय. आमचे वेली मारी बेगीनूच काडून उडय. आमकां शुद्ध निर्मळ कर. आमची मनां, आमची काळजां, आमची चिंतनां, आमचे आवंडे नितळ कर. तशेंच दुनिया मागता आमकां गुलामपणान घालतली जीं यंत्रां चलतात, जे षडयंत्र चलतात ते तूं तोडून मोडून उडय. आमची सृश्टी विबाडपाची जे प्रकल्प चलतात ते तूं फेल करून उडय. ह्या संवसाराचेर आपली पदवी चलोवंक सोदतल्या मनशांक दुनिया तूं वयर तावन खाला उडय. आनी आमकां सगल्यांक तुजें सहकारी कर. तुजेच सहकारी आमी जावंक सोदता. वी वॉन्ट टू कॉपरेट विथ यू लॉर्ड. वी वॉन्ट टू बी युअर कोलॅबोरेटर्स. आमचें मन, आमचें काळीज, आमचे बरे आवंडे, आमची बरी चिंतनां मानून घे आनी आमकां ह्या वेळार तुजे घोटायेन भर म्हूण मागता. आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगलीं आमी खतखत्यान, भावार्थान, विस्वासान आनी सहकारी मनान बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. All to Jesus I surrender. Make me Savior, holy thine. Let me feel thy Holy Spirit. Truly know that thou art mine. All to Jesus I surrender. Make me Savior, holy thine. Let me feel thy Holy Spirit. Truly know that thou art mine. I surrender all.
तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू